आयचे सेशन आमगेलें सेकंड सेशन डज गॉड एक्सिस्ट हांव प्रेजेंटेशन शेअर करता. आता तुम्ही पुरा जनान मोस्टली फर्स्ट सेशन अटेंड करून नाशा पुरो ती सो हांव अज्यूम करतास की फर्स्ट सेशन अटेंड केलें नाशा पुरो तुम्ही पुरा जनान. सो फर्स्ट सेशनाचें आतां हांव एक 2-3 मिनिट्सां खातीर सेशन ऑन करता की आमी इंटरॅक्ट करुया की फर्स्ट सेशनान तूं कसन एक तुमकां एक मेन पॉयंट उडगास आसा और कसन तुमकां एक दिसलें की ते सेशनाचें एम हें आशिल्लें म्हणून. सो तुमी चॅट बॉक्सार टायप करूं येता. बिकॉज टायमाचे टायम मेंटेन करचे खातीर आमी अनम्यूट करून उरलें ते आमी चॅट बॉक्स थ्रूच टायप करूया आनी सेशन केन्ना एंड जाता तेन्ना आमी अनम्यूट करून क्वेश्चन आन्सर्स आनी कॉमेंट्स पुरा करूया एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. सो आत्तां इंटरॅक्ट करूया आमी चॅट बॉक्सा थ्रूची सो दॅट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरी वन. सो तुमी एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं येता चॅट बॉक्सान तू सो दॅट हांव पुरा जनां चॅटांत नांव वाजूचे और कॉमेंट्स पुरा जनां जातले की ना म्हणून सांगू जायना जाल्यार तुमी एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं येता बिकॉज द होल फॉर्मॅट ऑफ दीस प्रोग्राम इज की आमी कसन एक क्वेश्चन्स निमगे येता ती आमी पुरा जनान शॉर्ट टायमा खातीर डिस्कस करूया. देन वी विल सी वॉट भगवत गीता हांव तूं सांगता तशींच मुखार करून आमगेलें लॉजिकली 6 सेशन्स बिल्ड करता वचा. भगवत गीता जिवनान तूं कितल्याय पंत आयकल्यार वय उणें कसं जालें की आमगेले जिवनाची कसं स्थिती आसा त्या लकार भगवत गीतांत आमकां अर्थ येता. 5 वर्स फुडें आमगेले जिवनांत एक विंगड स्थिती आशिल्ली तेन्ना आमकां भगवत गीतांत वाजिताना तांतूं आमकां कसं की एक विंगड जावन तो अनुभव जाता. आत्तां वाजिल्यार ते सेम त्यांची श्लोक आपास 10 पंता वाजिल्यार तुमगेले आमगेले जिवनांत तूं कसं परिस्थिती आसा त्या लेकार देव आमकां ते मनांत तूं ताजे अर्थ कोण दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो चॅट बॉक्सान तुमी आन्सर्स करता आसा ती जन्म मृत्यू जरावादी 7 reasons to be happy वय बर्थ डिजीज प्रशांत गुलवडी यांनी सांगिल्लें आसा सर्च फॉर हॅपीनेस वय ते लास्ट सेशन आसना कसं आमी करता ती म्हणून म्हळ्यार रिती रिवाजू मस्त सकट आसा आमगेले स्पेशली आमगेले पुरा हिंदू सनातन धर्म समाजान तूं मस्त सकट रिती रिवाज आसा तांतूय सारस्वत ब्राह्मणान तूं मालगड्यान आयिल्लें पुरा फूड दोकोन आयिल्लें मस्त सकट चांग रिती रिवाज आसा म्हूण खंडयता. कशी ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ वॉज डिफरंट फ्रॉम एनिमल्स करेक्ट की मनुष्य जिवनांत तूं ते कसन एक विशेष विवेक बुद्धी आसा म्हणून देवान आमकां दिलेली. मंजू हांणी सांगिल्लें आसा आध्यात्मीक आदी भौतीक करेक्ट त्या प्रॉब्लेम्स करेक्ट. अपर्णा प्रभू हांणी त्यान सांगिल्लें आसा 3 टायप ऑफ टेन्शन्स वय रवी किरण भट हांणी सांगिल्लें आसा. ममता शेणे प्रॉब्लेम्स ऑफ लायफ करेक्ट. दीज वर ऑल द हे मेन पॉयंट्स आमगेले. प्रिया राव हांणी सांगिल्लें आसा वॉट वी डू टू ओवरकम इट्स नॉट परमनंट सोल्युशन आमी ट्राय करता ती जाल्यार ही पुरा टेम्पररी सोल्युशन आसता करेक्ट. विघ्नेश तमसे हांणी सांगिल्लें आसा की हाऊ वी कॅन अचीव हॅपीनेस बाय कनेक्टिंग टू गॉड. इनफॅक्ट रायट पॉयंट आशिल्लें सेशन एंड जाताना आमी कंक्लूड केलेलें की देवाक ओट्टू कनेक्ट केल्यार भगवत गीते लेकार एक कशें की एक परमनंट सोल्युशन मेळचें साध्य आसा आमकां. सो आमी थंय दोकोन त्या पॉयंटार दोकोन आयची सेशन स्टार्ट करूया. तुमी सांगिल्लें पुरा आसा रिकॅपान तूं जाल्यार आयची फर्स्ट क्वेश्चन डज गॉड एक्सिस्ट वाय डू पीपल बिलीव. म्हळ्यार देव आसा की आनी देवा वयर विश्वास कसले आसा जनाक त्या मागीर तुमी एक 2 मिनिट चिंतन कोण टायप करता राबी येता. आतां निजावन आमगेले सारस्वत ब्राह्मण समाज तर वयची जाल्यार हिंदू धर्मान तुवें खंय पळयल्यार देवा वयर विश्वास करतले जन ना ती आमकां तें स्वाभावीक जावन दिसता कसले की आमगेले मालगड्याले आशिर्वादान गुरु स्वाम्याले आशिर्वादान पुरा आमगेले फूड दोकोन आमगेली ती संस्कृती आसा. सांग दोकोन आमकां मालगड्यान आनमान पुरा जनान शिकयलां की देवाल पूज कोरका घडकर देवाल उडगास कोरका देवाल पायम पडका देवस्थाना वचुका सगळें सकड कितले की सकड उत्सव जाता ती देवस्थानाची तांतूं भाग घेवका म्हूण हें पुरा आमकां सांग दोकोन आसा. ताका आमकां तें विशेश दिसना. इनफॅक्ट खंय कोणाक पक्कन चुकून वय हिंदू धर्मांत आसतो आनी ताका दिसता सनातन धर्माक की देव नास्तीक आसा तो ओपनली सांगच ना कसली ताका भंय करतलें की हांव नास्तीक म्हूण सांगल्यार पुरा जन मागीर निंद करतली म्हणून. मात तशी न्ही आमकां हें स्वाभावीक जावन दिसता. जाल्यार वेस्टर्न कंट्रीज पळयल्यार युरोपान तूं अमेरिकान तूं 50%, 60%, 70% जनाक
कांय देवाल विषय और देवाल विषय कसने इंटरेस्ट ना आणि विश्वासूय ना. ಸ್ವಲ್ಪ जन इंग्लिशान सांगता ते एग्नोस्टिक म्हूण आसा ती. देव आसा की ना तांकां ताजेन कांय ना. तांकां कसं मुखार सम दिसता त्यांची कोरका म्हूण तांगेल मनांत आसता. सो आमगेल खातीर तो व्हड विषय न्ही की देवाल वयर विश्वास दवरका की ना. स्वाभाविक रुपार आमी देवाल विशय विश्वास करता ती आणि आमकां देवाल विशयची आनी आध्यात्मिक विशयांत रुची आसची. जाल्यार फॉरेन कंट्रीजान ना चर्चांतू हांतू खंयच्यान कोणीय वचनात आजकाल. 60-70% जन ऑफिशियली नास्तिक जालीं ती. सो तो एक व्हड विशय जाता की इतलो व्हड विश्वांतू अबाउट सांगेत की 700 crores पॉप्युलेशन अंतू कितले की जनाक देवाल वयर विश्वासू ना म्हूण तशें सिच्युएशन आसा. सो आतां ಸ್ವಲ್ಪ जनांक तुमी आन्सर करचे सूर केला की वय की ही इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन म्हणून खंडित देव आसा. आपण श्रीनिवासनी यांनी सांगितलं गॉड इज सुप्रीम पॉवर, गॉड एक्झिस्ट एव्हरीवेअर. सो हाची निमित्त आमकां देवाल वयर विश्वास आसा म्हणून. पद्मा हांणी सांगिल्लें आसा की ही मेक्स अस एक्सपिरियन्स हिज एक्झिस्टन्स, म्हळ्यार तो अनुभूती दिता तो आसा म्हणून. विघ्नेश तामचे आनी टायप केल्लें आसा वय देवाल वयर विश्वास दिल्यार आमकां संख्य एक रक्षण जाल्ल्या म्हणके मना येता म्हणून. गायत्री कामत हांणी सांगिल्लें येस ही इज क्रिएटर, मॉडिफायर, डिस्ट्रॉयर, म्हळ्यार पुरा तागेलें सुप्रीम पॉवर तो म्हणून. सो वय ह्या पुरा विशयांतू मुखारी आमी ह्या जी चर्चा करची आसा. ज्योती भटांनी सांगिल्लें आसा वय गॉड एक्झिस्ट जाता जाल्यार ही अनसीन असतो. देर इज अ पॉवर ऑफ पॉझिटिव्ह एटिट्यूड तांकां मेळटा. श्यामला कामतमाय हांणी सांगिल्लें आसा देव आसा खंडित आनी शरणागती केल्यार आमकां देव केन्ना जावका तेन्ना रक्षण करता म्हूण तशें सांगिल्लें आसा. सो असल पुरा कारणान आमकां देवाल वयर विश्वास आसा. रवी किरण भट जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर वय ममता शेणेवाम देव खंडित आसा आनी आमी देवाले अस्तित्वाचे अनुभव करूं म्हूण सांगिल्लें आसा. प्रशांत पंडित हांणी सांगिल्लें आसा देव सुप्रीम आनी तो इज अ रे ऑफ एनर्जी म्हूण. कसंकी एक विश्वास आसता आमकां देवाल वयरी म्हूण. आनी आमकां केन्ना आनीक आन्सर येयल्लें आसा की आमकां केन्ना जावका तेन्ना आमी देवाले अनुभव करूं येता म्हूण. सो हें पुरा कारणान आमी एक मना वेल्यार की आमकां देवाल वयर विश्वास कसल्याक आसा म्हूण हें पुरा एक कारण येता. आज शास्त्रांतू गीतांतू कसं सांगिल्लें आसा कारण मस्त सकट कारण आसा जाल्यार 4 मेन रिजन्स आसा ती आमी समाजांत पळयल्यार ही कसल्याक एक देवाल वयर विश्वास आसा म्हूण. पुरा जनाक कसने एक आश आसता की म्हाका जिवनांत हें जावका तें जावका, म्हगेल फॅमिली खातीर अशी जावका, म्हगेल कुटुंबा खातीर अशी जावका, म्हगेल समाजा खातीर अशी जावका. त्या आश ही देवाला गेल्यार देवाल्या पांय पडल्यार देव करोसून दितलो म्हूण ताजे खातीर एक देवाल विश्वास. दोनीच विश्वास म्हळ्यार कसने एक भंय आसता की देवान सांगिल्लें कसने कर नातल्यार कसने जातल की. म्हळ्यार एक पंत आसतात पळय की कोणी एक सांगता ती इतले इतले डोनेशन दिवका इतलें बरें जातलें तुमकां म्हणून. तेन्ना एक पंत अशी दिसता आसो थोडे डोनेशन दिवया देव रक्षण करतलो म्हूण. म्हळ्यार कसने एक भंय आसता मनांत स्वाभाविक जावन. ताकाची अभयदाता म्हणटात देवाक की देव भंय आशिल्ली काडटा आमगेल मना दोखून म्हूण. जाल्यार एक भंय आसता ताजे खातीर देवाल वयर विश्वास दवरता ती. आनी बिलीव बिकॉज ऑफ पियर प्रेशर. आतां आमगे पुरा जन समाजांत वता आसत देवस्थानांत पुरा जन करतात म्हळ्यार ते कसने सम आसतलें. म्हाका कांय देवाल विशयांनी चड कसने गोतना जाल्यार पुरा जन वता ती म्हालगड्यान सांगलां करता म्हणून ताका हांव हे करता. म्हाका तांतू चड विशय कसने ज्ञान ना, हांव भगवद्गीतानी केन्ना वाजिनी अशी आसता. पुरा जन करता जाल्यार करता. सो एक प्रकार एक ब्लायंड फॉलोईंग आसता की ताजे देवाल विशय तत्व और देवाल विशय कसने ज्ञान ताजें आमी ताजे शिकचें और ताजे आयकुचें एक पंत आमी तांतू चड इंटरेस्ट घेयनातिल निमित्त एक प्रकार ब्लायंडली फॉलो करतात. त्या वेशानच कसले की देवान हें गीता आमगेल ऋषी मुनीन पुरें हें दिल्लेलें आसा आमकां आमी समजून घेवन आमगेल जिवनांत उद्धार करचे खातीर. सो दीज आर द 4 पॉयंट्स. आतां आमी नेक्स्ट पॉयंटार वचा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की आतां आमी पळयलें की नास्तिक म्हूण आशिल्लें. हांव सांगिल्लें आतां इंडियान सनातन धर्माच फॉलोवर्सांत तूं तितले नास्तिक म्हूण ना ती आनी आसल्यार वे ओपनली नास्तिक ना ती. तसल्यार तुमकां हांव सांगलें की मस्त जन देवा वयर बिलीव करना ती ते कसले आसतलें. त्या वेळेक तुमी चॅट बॉक्सार टायप करे जावं केल्यार 2 मिनिट्स हांव ओपन दवरता. तल्लूर प्रभू माम हांणी सांगिल्लें आसा की वय युनिवर्सात सुप्रीम क्रिएटर देवूची म्हूण. ओके. ममता शेणे हांणी सांगिल्लें अहंकारा निमित्त म्हूण.
की देवाल वयर विश्वास दवरनात, नास्तिक आशिल्ले जन. ओके, आनी कोणाले खंयचे विचार आस की? अहंकारा निमित्त करेक्ट. अहंकार असल्यार आमकां अशी मना येता की हांवें करचें म्हूण, आय एम अ सेल्फ मेड मॅन. कसं अपना, कसं ते हिंदीन एक पण सांगतात पण अपना हात जगन्नाथ, म्हळ्यार हांवें करचें विंगड कोणालें कसं ना, आमी केल्यार देव आनी कसं नाही म्हूण. तसं एक वेस्टर्न वर्ल्डान तूं तांगेले इंडस्ट्रियलायझेशना निमित्तान तांगेले मनांत आसा, आमगेले टेक्नॉलॉजी आसा, आमगेले सायन्स आसा, हें देव आनी कांय न्ही म्हूण ताचे निमित्तानी नास्तीक जाता ती. प्रवीण प्रभू भाई सायन्सा निमित्त म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि एक जनाक मस्त दुःख भोगतात की ताका तांगेले देवा वयरी विश्वास ना म्हणून. गायत्री कामात तांकां कोणी देवाल विशयी ज्ञान दिनी, तांकां गोतू ना. दे आर सिम्पली इग्नोरंट, तशी म्हणटा म्हणजे. शीतल प्रभू हांणी सांगिल्लें आसा मस्त सगळ्या लायफान प्रॉब्लेम सॉल्व जायनी, ताका कसन की तांकां देव अशी जाल्यार अशी कसले मेगेलो जाता तशिल्लें म्हूण म्हणत. ज्योती भट हांणी सांगिल्लें आसा की नो प्रॉपर गायडन्स, की गायडन्स मेळ्ळी आनी आनी मस्त जनाक कसं करचें ना, तांकां एक प्रकार सुलभ रितीर जावका, तांकां कांय करचें ना, म्हाका ताका देवाल विशय बशील कडेन जावका म्हूण तशी. प्रिया राव हांणी सांगिल्लें प्रॉपरली कोणाक आध्यात्मिक विशयारी गाईड करतल मेळना एक पण ताचे निमित्त अशी जाता म्हूण. वय प्रशांत पंडित हांणी सांगिल्लें आसा पीपल बिलीव ऑन देमसेल्स, की आमी करता ती म्हूण. आनी एक पण इनोसेंटली वेग वतना, तशें कांय मन ना देवाल विशय कसं न्हय जाल्यार ना. मंदाकिनी शेणे हांणी सांगिल्लें आसा ग्रोईंग अप इन अ फेथलेस फॅमिली, म्हळ्यार घडकडे मालगडे खंयची फॅमिली आसा तांत तूं कोणी देवाल विशय करना ती. तेन्ना तो चेडू तें घडकडे येता, ताका स्वाभाविक रुपार ताका कसं विशय गोतू ना ताजी कारणांनी अशें पुरो. इनफॅक्ट वेस्टर्न कंट्रीजान त्यांची जाता आसा, आतां कोण पॅरंट्स आसा ती 40s 50s 30s तूं तांगेल मस्त कसडे तांणी देवाल विशय करिना ती. ताका तांगेल घडकडे कोण चेडू आसता ती तांणी तांगेल आमाक तांगेल फॅमिलीन तूं कोणीक देवाल विशय करतल पळय न्ही, ताका कांय इंटरेस्ट वरना. एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट. सो विनाशकाले विपृत बुद्धी वय कसं नाही तांगेल मन अंत असं नसं म्हणून. आणि ಸ್ವಲ್ಪ जनाक अपर्णा प्रभून सांगिल्लें आसा की कसं की एक वायट जाता तेन्ना तांणी एक प्रकार डिप्रेशनार वता ती आनी देवाल वयर विश्वास ना तांकां म्हणून. एब्सोल्युटली पॉइंट. सो आय विल टेक द आन्सर्स एक्चुअली. मस्त जन स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्डा कॉन्टेक्स्टांत पळयल्यार एक प्रकार जन इंटेलिजंट जन आसा ती जाल्यार तांणी कन्विन्स ना ती. म्हळ्यार तांकां कसं एक एज्युकेशन मेळना, सायंटिफीक एज्युकेशन, तांतूं देवाल विशय कांय डिस्कशन ना. सो तांगेल त्या मनांत वचना. रॅशनल बिहेवियर म्हणून तांकां लॉजिकली आमकां आन्सर करचें जायना म्हणून. हांव देवा पळयला हांवें, म्हाका देव दिसना, हांव दोळ्यान कसन पळयता ताजे वयर म्हाका विश्वास म्हणून. हें पुरा धर्मान तूं सांगता ती मस्त सकट धर्म आसा ती, पुरा जन विंगड विंगड सांगता ती आनी मस्त सकट धर्मान तशी जन कसं कसं करता ती, हें पुरा म्हाका देवाल विशय ना. आनी देव आशिल जाल्यार हें सगळें विश्वान तूं, हें जगत्यान तूं इतलें दुख्ख कसलें आसा. हें पुरा हें 3 मेन रिजन म्हूण सांगीत की मस्त जनाक देवाल विशय विश्वास आसना. सो आता आमी नेक्स्ट लॉजिकल हंत वचयत की फर्स्ट पॉइंट आमी घेवया की प्रूफ ऑफ एक्झिस्टन्स म्हणून. व्हॉट आर द प्रूफ ऑफ एक्झिस्टन्स? सो ते आमी पॉइंट घेवया. संगीत हांणी सांगिल्लें आसा की वेन एवरीथिंग इज गोईंग रायट, पुरा आरामेर चलता आसतना ताका देव धर्म कसो लेका म्हणून. एक पंता कश्ट येईल तेन्ना मात देवाल विशय उडगास येता आमकां, न्हय जे उडगास येना. आता आमी टिपिकली पळयत एग्जाम आनी केन्ना सूर जाता ताजे की ಸ್ವಲ್ಪ फुडें मस्त सकट आवसू बापूसू पेरेंट्स चेडू देवस्थाना वता ती. म्हळ्यार कसं की एक चांग परफॉर्मन्स जावका म्हणून. सगळे तशींची मस्त सकट कश्ट आसतना स्वाभाविक रुपार देवाल उडगास येता, चांग रुपार जाता येना म्हणून. एब्सोल्युटली रायट. सो नाव नेक्स्ट पॉइंटार वचा आमी, व्हॉट आर द प्रूफ ऑफ गॉड्स एक्झिस्टन्स म्हणून. सो आतां प्रूफ ऑफ गॉड्स एक्झिस्टन्स म्हळ्यार आमी पळयत हे 4 पॉइंट आमी क्विकली आमी पळोवया. फर्स्ट लॉजिकल पॉइंट पळोवया, क्रिएशन मीन्स क्रिएटर. कशें न्ही एक जल्ला म्हणून जाल्यार कोण कितें करतलो अस म्हूण न्हय. आमी लेखतात की सायंटिस्ट जन पुरा म्हळ्यार तांकां देव धर्म ना म्हणून. निजोन आमी आतां मेन 100 सायंटिस्ट वर्ल्डाचे फूड दोन आज ते लास्ट 200 वर्सां तूं आयन्स्टायन, न्यूटन, कोण व्हड थियरी बरयलेले आनी कोण म्हणटात पण पायनियर केलें, तांगेल निमित्त आज विज्ञान व्हड जावन आयलें. तसं वेस्टर्न वर्ल्डाचे असो ती, एशियाचे असो ती, इंडियाचे असो ती, मोस्टली पुरा जेन्ना देवाल वयर विश्वास आशिल्लो,
इनफॅक्ट कोण सायन्सान तू मस्त डीप वता तांकां कळटा की कसने उत्तर ना आमगेल्या का म्हणून तांकां देवाल वयर विश्वास आसता. एक काणी सांगता तुमकां, न्यूटन गोत आसा, व्हड सायंटिस्ट तो, लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी, मस्त सगळे लॉज आसा ते फिजिक्सान तू ते न्यूटना निमित्त सोदून काडलेले नाशिल्ले. सो तागेल फ्रेंड एक नास्तीक आशिल्ले खंय. ताण सांगचे आशिल्ले की तू सायंटिस्ट जावन ह्या पुरा देवाल वयर कसो विश्वास दवरता म्हणून. ताका कसने पूण एक पंता एक्सप्लेन करता आशिल्ले खंय. ताका ताण कसन केलें खंय, एक पंता एक सगळ्यांची सोलार सिस्टम म्हणतात पळय, सगळे हे पुरा प्लॅनेटरी सिस्टम, नवग्रह आणि सूर्याचे ते एक मॉडेल करून न्हू तागेल घरा भितर हाडून दवरले गे. आणि तागेल फ्रेंडान आयले सीता पळय की हो कितले चंद मॉडेल आसा हे पुरा पुरा विंगड विंगड ग्रह दिसता, भूमी, शनी, हे पुरा पुरा लायक लायक ग्रह दिसता. कशी कोण केलेले हे म्हणून. ते न्यूटन सांगता खंय हे मॉडेल गोतमा काल रात्री जोर पावसाने येता आशिल्लो, हांव पळय न्ही सकाळ पळयताना हे टेबलार हे मॉडेल आशिल्ले म्हणून. ताका तागेल फ्रेंड म्हणटा कसं ना सकाळ दोकून तू हास्सी मुडार असवे अशींच कशें ते मॉडेल आयलें, अशी थोडी जाता की मॉडेल येतलें म्हणून. ते न्यूटन सांगता खंय इतली हे एक 5 फिटाचे मॉडेल आणि फट्टी हे पुरा स्टिलाचे ग्रह आसा ती ताजी मॉडेल तू लेखता की कोणी केला म्हणून जाल्यार येता. आणि इतले व्हड ब्रह्मांड आसा, इतले लक्ष कटल्यान ग्रह आसा ते ऑटोमॅटिक कशें येता म्हूण तशें सांगून तो तागेले दोस्ताले म्हणटात पळय तोंड बंद करता म्हणून सांगिल्लें आसा. हें लॉजिक आहे. आणि सेकंड एक लॉजिक आमी पळयता, लॉ मिन्स लॉ मेकर. कसने एक लॉ आसा, कसने एक कायदा म्हणटात पळय आसा की अशी जावका म्हणून, ताची मागशी कोणी एक ते न्याय करतलो कोणी आसा म्हणून खंडीत. आतां तुमकां पुरा जनाचे एरोप्लेनाचे गोत तशें पुरो आनी तुमगेले मस्त सकट जेन्ना रिलेटिव्स आनी फॉरेन कंट्री जावं परगांवां दोकून येता ती फ्लायटार, ताका आतां मस्त जन कसन करता ते परगांवां दोकून फ्लायट येताना गुगलार चेक करता ती की फ्लायट खंय ते पावलें म्हणून. आणि मस्त सगळे ऍप्स आसा ती तांतूं तुमी पळय येता की ते फ्लायट एक्झॅक्टली खंय पावला म्हणून ते दाखयता तें गुगलार. आणि अशी ते तुमी ते गुगलार ओपन करून पडलेल्यार पळय 100 कटल्यान फ्लायट आकाशार आसा ती. आमकां केन्ना मन गेलें न्ही की आमी की हे इतली सकट 100 कटल्यान फ्लायट आकाशार आसा ती, बॉम्बे दोकून, न्यूयॉर्का दोकून, दिल्ली दोकून, बँगलोरा दोकून, ऑस्ट्रेलिया दोकून, खंय खंय दोकून फ्लायट पुरा कडेन समुद्रा वयल्यान नेला वयल्यान वता आसा ती. ते 2 फ्लायटाचे ऍक्सिडेंट कसले जायना म्हूण आमी केन्ना मन आविल्ला की कसले की पुरा फ्लायटाचे तुम्ही आयकून अशें पुरो एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर म्हणून एक आसता. पुरा एअरपोर्टान तू एक बिल्डिंग आसता एअर ट्रॅफिक कंट्रोल म्हणून. आणि ते फेदना फ्लायट टेक ऑफ जाता पळय तेदनाची ताण खंयची वचची वाट म्हण पळय फिक्स जाता. ताण 1 डिग्री वे हेकड तेकड वच्चे ना. ताणे एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरान त्या पायलटा सांगतात पळय की ह्या लायनार वचूं का तुमी म्हणून, त्या लायनारी वचूं का. 1 डिग्री वे हेकड तेकड वच्चे ना. कसं लागत असो की आता बोकडे बॉम्बे दोकून न्यूयॉर्क वचका म्हणून लेख्या ती. आणि त्या पायलटान 1 डिग्री लेफ्ट अँगलार तो चमकलो, तो न्यूयॉर्का वचचे बदला मॉस्को वचून पावतलो. म्हणजे ते 1 डिग्री वय तितले मॅटर करता. सो आमी पळय येता की हे फ्लायट्स आसा ती हजारो कटल्यान फ्लायट आसा ती आकाशात उडता आसा ती जाल्यार एक कसन की एक सिस्टम आसा आणि ते सिस्टम चलयतले मागशी कोण की जन आसा ती ते ऑटोमॅटिकली जायना. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलार बैसून तांणी डायरेक्शन दिता. तशी त्यांच्या एक्झाम्पलान आमी पळय येता की हे लक्ष कटल्यान ग्रह घुंवता आसा ते आकाशांत. केन्ना जालना की 2 ग्रह एकल्या एकल्या वचून ऍक्सिडेंट जाल्ले और एक मुखार एक सांज जाल्लें. परफेक्ट टायमार पुरा घुंवता आसा ती, परफेक्ट स्पीडार कशी प्रकृतीन सांगिल्लें त्या रुपारी घुंवता आसा ती. सो त्या रेकार आमी पळय येता. थर्ड पॉइंट आमी घेव येता ऑर्गनायझेशन अँड ऑर्डर. कसन की एक चांग रुपार डिसिप्लिन्ड मॅनर आरी पुरा चलता आस म्हणून अनुभव जाता न्हू. सीझन्स येता आसा ती, पावसा वेळार पावस येता, सिंह सूर जावचे वेळार सिंह सूर जाता, शाक्या वेळार शाक जाता, त्या टायमार येवचे वेळार फ्रुट्स जाता ती. कसन की एक चलता आस म्हणून लॉज आसतात म्हणून अनुभव जायना. कसन एक ऑर्गनायझेशन एक ऑर्डर आस म्हळ्यार ताची मागशी कोण की आस म्हूण खंडीत. आता मी एक एक्झाम्पल घेव येता. एडिसनान कितले की 10,000 पंता ते बल्ब सोदूचे प्रयत्न करतरी ताका तो एक बल्ब करचे जाल्लो. आणि ते एक बल्बा खातीर इलेक्ट्रिसिटीन ताण स्टार्ट केलें, ताणें सोदून काडलें. जाल्याची सूर्याचे एक किरणान तू इतली इलेक्ट्रिसिटी आसा देवान केलेले की सगळ्या विश्वाक कितली की वर्स खातीर इलेक्ट्रिसिटी
एक सूर्याच किरणान तू तितले पावर आसा. आणि ह्या पुरा अद्भुत वस्तू कशी जाल्लेलें आसता पुरो. कितले की लक्ष कटल्यान किलोमीटर आमी हांव आवडते व्हॉट्सअप ग्रुपार ते कॉस्मिक आय म्हूण एक व्हिडिओ घालेले तातूंत तुमी पळयता कितले सान रुपार वय मॉलिक्युलर स्ट्रक्चररी ऑर्गनायझेशन आसा आणि ब्रह्मांडाचे मुखारसून वय कितले सगळे ऑर्गनायझेशन आसा. आता आमगेले मस्त कडेन स्पेशली बॉम्बेन तो एक एक शहरांत उदका शॉर्टेज असता. उदका शॉर्टेज असल्यार कसं नाही नॉर्मली एक टांकी दवरतात न्हू उदका सप्लाय बंद जावचें ना म्हणून सिंटेक्स और खंयचे विंगड एक टांकी दवर तातूंत एक मस्तपंत अशी जाता ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष यूज जातरी तातूंत लीकेज सुरू जाता और उदका टँकर उदक ट्रान्सपोर्ट करतना पळय ते उदक पडयता पडयता वता ती कसं जालें की तातूंत उदकाच प्रेशर मस्त आसा म्हणून 500 लिटर 1000 लिटर ते स्टोरेज असता ताचे निमित्त त्या प्रेशरा निमित्त खंय ऑट जावन लीकेज सुरू जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. मात त्यांची आमी अद्भुत प्रकृतींत पळयता की आमगेले मोड आसता पळय आकाशांत तातूंत लक्ष कटल्यान लिटर उदक ते मोड घेवन भोंवता आसा देवान केलेले प्रकृतींत जाल्यार तातूंत कांय लिकेज ना. ते पावस येवचे वडलारी पावस येता ते सगळे वर्स ते इवॅपरेट जावन उदक ऑफ जावन ते समुद्रा देखून ते मोड जाता आसता. लक्ष कटल्यान लिटर आमगेले ते सिंटेक्स टँकान 1000 5000 2000 लिटर अशें पुरो जाल्यार हे देवान केलेले नॅचरल टँकांत आकाशांत हजारो कटल्यान लिटर आसा तातूंत कांय लिकेज ना. सो आमी तें पळयता. आनीक एक एग्जाम्पल पळोवंक जाल्यार डिझायन मिन्स डिझायनर कशें एक चंद डिझायन आसा कसं एक तातूंत टॅक्नॉलॉजी आसा म्हळ्यार ताजी मातशी कोणकी आसा म्हूण लेखयत. आतां इंडियान एक पॉप्युलर ड्रिंक आसा फ्रुटी म्हणून आंबे ज्यूस त्यांनी कंपनीज दिता ती मस्त जणांना आयकून अशें पुरो कितली वर्स साकून फेमस आसा. ते टेट्रा पॅकान आंबे ज्यूस येता आणि ते पॅक करता ती आणि ते कशें की ते पॅकिंग कोण ट्रान्सपोर्ट करता ती आणि तातूंत स्ट्रॉ घालून और कशें काय की पिवका आमी. मात त्यांची आमी कंपेर करुया एक नॅचरल अल्फान्सो मँगो म्हणटात पळय चांग आंबो ताजी पॅकिंग कशी नेचरान केलेली आसा कांय तातूंत वेस्ट ना ऑर्गॅनिक आसा आणि ते फ्रूट पिल्लेले आणि चांग एक आंबो खाल्लेले तांकां आमी कंपेर करूं जाता म्हळ्यार देवान ते आंब्याक कितले लायक पॅकिंग करून दिलां पळय झाडार जाता ते आमी काण हाडयत घडकड हाडयत ते आंब्या साली काण कट्ट करून ते चांग रुपार आमी खावेत ताजी ज्यूसय करूं त्या फॅक्टरींत करचे फ्रुटीक कितकी सकड मशिनरींत इन्वेस्ट करका टेक्नॉलॉजींत इन्वेस्ट करका तांतूय एक्सपायरी डेट आसता डॅमेज जाता जाल्यार आंब्याचे देवान केलेले ते नॅचरल डिझायनाचे पॅकिंग कशी म्हूण आमी पळयत. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की कसन एक नमुना डिझायन आसा देवाले प्रकृतींत म्हणून. सो हें पुरा पळयल्यार आमी एक 2 मिनिट खंयचें आसो सायंटिफिकली असो खंयचें असो हे 4 पॉयंट पळयल्यारीची देवाल वयर विश्वास नासलेल्या मनशाकय अशी खंडीत अनुभव जातले की कसन की एक पावर आसा त्या खंडीत ह्या विश्वांत खंयचे निमित्त हे पुरा चांग रुपार जाता आसा सूर्योदय त्याच एक्झॅक्ट टायमार जाता सीझन्स चेंज जाता कसन की एक पावर आसा म्हूण खंडीत तांतूं कोणाक डाऊट ना म्हूण आमी सांगयत. सो ह्या पॉइंटार तर आमी आयचे नेक्स्ट क्वेश्चनार वचया. कॅन यू शो मी गॉड. ते नास्तिक सांगतात न्हय देव दाखयात म्हाका म्हूण देव आस जाल्यार दाखयात हाजेर कशी करचें आमी. सो हाजी एक पॉइंटार आमी डिस्कशन करूं येता अशी पॉइंट असल्यार कशी आन्सर करूं येता म्हूण आमी इन अ मॉडर्न वे. चार पॉइंट आमी आज डिस्कस करूया. हातूंत कॅन यू शो मी गॉड म्हळ्यार खंयचे एक कोणाक देवाक देव महान परमपुरुष देव देव ताका आमी पळोवंक जाल्यार आयज जगत्यान तुवें साधारण मट्टा खंयचे व्हड ऑफिसर और खंयचे कंट्रीचे प्रायम मिनिस्टर मेळका जाल्यार आमी सीधा वचून मेळयात की आतां खंयचे एक देशाचे प्रायम मिनिस्टर और गव्हर्मेंटांत हाय पोझिशन असो और व्हड इंडस्ट्रियलिस्ट असो आमी सीधा वचून ताका मेळूं जाता की ना कसं एक क्वॉलिफिकेशन आसूं का अपॉइंटमेंट आसूं का तेन्ना मात न्हय देवाल विशय कळ्ळे तर देवा मेळ्ळे तर देव दर्शन दितलो. सो आमगेले हातूंत ते क्वॉलिफिकेशन आसा की ना दॅट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आनी कसं एक करता जाल्यार एक प्रोसेस आसा इवन सायंटिफिकली पळयलें का जाल्यार आमी कोण कोणाक केमिस्ट्री बॅकग्रावंड आसा स्कुलांत केमिस्ट्री आसल्यार तुमकां पळयता की उदक जावका जाल्यार लॅबोरेटरींत क्रिएशन करतात जाल्यार ते ऑक्सिजन आनी हायड्रोजन ते सर्टन प्रोपोर्शनान तूं मेळ न्हू उदक करूं येता आमी.
ते एक प्रोसेस आसा, ते प्रोसेस फॉलो केल्यार मात जाता. आता तुम्ही सांगल्यार की ना हांव बिलीव करना ते तशी म्हणून ना, ते प्रोसेस फॉलो कोण करतात तांकां मात कळटा. ते कोण प्रोसेस फॉलो करना ती तांकां कळना. आनी देवाल खातीर देवाल अनुभव करता जाल्यार ते दिव्य जावन देवालें आमकां कसले पूण एक मनांत येवका जाल्यार आमगेल मनांत एक एकाग्रता आसा. ताका आमगेल सनातन धर्मांत पळयता योग म्हूण ती विधी आसा. भक्ती योग, ज्ञान योग हें पुरो आसा. ते प्रोसेस एक आसा. खंयच्यान मना एकाग्र करूं येता. आयची काळान तूं कलियुगांत हांवें स्पेशलीची मन एकाग्र करचें जाता की आमकां. आतां हांव तुमकां 1 मिनिटा खातीर सांगता की रेड कलराचे म्हळ्यार तांबडे रंगाचे मांकडा विशयी तुम्ही 1 मिनिटा खातीर थिंक करनाका. हांव वापस सांगता, तुमगेल मनान तूं तांबडी कलराचे मांकड आसा म्हूण ताजे विशयी लेखूं नाकात तुमी. 1 मिनिट वापस सांगता हांव. तांबडी कलराचे मांकड ताजे विशयी लेखूं नाकात. 1 मिनिटा खातीर लेखूं नाकात. कितले जाणां तांबडी कलराच्या मांकडा विशयी इमॅजिन करनी? कोण केलना? येस म्हणयात तुमी केलना जाल्यार. येस म्हण टाईप करात. मंदाकिनी यांनी सांगलें की भाई तांणी लेखलें. ज्योती भटांनी सांगतात भाई कितले हांव सांगता आशिल्लें ताजे निमित्त तांबडे कलरा मांकड मना येता म्हूण. सो पुरा जन रिस्पॉन्ड करता आसा ती की खंडीत आसा म्हूण. म्हळ्यार आमगेल मनान तूं तें एकाग्रता ना, धैर्य ना, कसं ना म्हूण सांगल्यार ताजे विशयी मन आमकां वता. मात देवाल अनुभव करच्याक हें गीता ज्ञान आमी देवाल विशयी चिंतन करचें मना एकाग्रता जावंक तें आसकी आमगेलें तेन्ना मात देवा पळयत न्हय. आनीक एक पॉयंट म्हळ्यार ही कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट म्हळ्यार कसलें आसा ताजी मातशी कारण आसा आमकां दिसना. आतां तुमी ह्या प्रेझेंटेशनान पळयत एक मोतिया हार दिसता तुमकां आनी ते मोतिया हार चांग रुपार आमी गळ्या घालून घेवं येता जाल्यार ताजी मध्य कसन की एक थ्रेड आसा. नायलॉन थ्रेड की अशें पुरो, भांगरा थ्रेड अशें पुरो, और सिल्वरा थ्रेड अशें पुरो, ते आमकां दिसता की तांतू ताजे भितर आसा म्हणून. मात आमकां खंडीत गोत न्हय. ते भितर कसन की आसा थ्रेड ताजे निमित्त तें सगळें पुरा पर्ल्स ओट्टू आसा ती. रवी किरण भट सांगता आसा ती की म्हाका ऑक्सिजन दिसना जाल्यार हें आसा म्हणून. खंडिताची आतां कोविडा सिच्युएशनान पुरा जन त्या ऑक्सिजना शॉर्टेजा विशयी मस्त सकट न्यूज सायकलान चलता आसा जाल्यार ऑक्सिजन दिसना म्हूण आमी सांगतात ना जावुका. सो मस्त सकट असल विशय आसा आमकां दिसना जाल्यार आमी खंडीत अनुभव करतात तातूंत कांय डावट ना. सो हें एक 4 पॉयंट आसा खंयच्यारी आमी पळयत की मस्त सकट विशय दिसना. एक तो जोक आसा पळय, तो प्रोफेसर सांगता की देव ना म्हणून. तेन्ना तो एक स्टुडंटाक चॅलेंज करता की तुका बुद्धी ना म्हणून. तो प्रोफेसर सांगता की तुका कशी गो म्हाका बुद्धी ना? तूं कशें सांगता देव दिसना ताजे खातीर ना, म्हाकाय तुगेली बुद्धी दिसना, ताका हांव कंक्लूड करता आसा तुका बुद्धी ना म्हणून. सो त्या प्रकारे मस्त सकट विशय आसा ती आमी तुमी चिंतन केल्यार आय एम शुअर तुमगेले एक्सपिरियन्स जाल्यार तुमकां मस्त सकट एग्जाम्पल्स येवचे पुरो खंयची आमकां दिसना जाल्यार आमकां विश्वास आसा ताचे अनुभव करून. सो आमी नेक्स्ट पॉयंटार वचा. वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? डेफिनेशन ऑफ गॉड आरी आमी एक 4 पॉयंट मातोड करचो बरें आजी आनी ताजेर डिटेलार वचा मागीर. फर्स्ट, देव SPEC, देव सुप्रीम सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग. तावल चॅट बॉक्सान तुवें देवाल वयर विश्वास आसा म्हणलें तेन्ना कोण की रिस्पॉन्ड केलेलें की भाई देव सुप्रीम सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग म्हणून. सो आमी हें पळयत देवाल वयर विश्वास करतना की देवाल निमित्ताची पुरो आसा म्हणून. आतां आमगेले नळान तूं उदक येता जाल्यार आमकां अशी मना वचना की ते नळाचे उदक म्हणून. आमकां गोत आसा की तो नळ खंयचे की उदकाचे सोर्सावट कनेक्टेड आसा. इलेक्ट्रिसिटी आमगेले घडघड येता प्लगा भितर, प्लग केले आमगेले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंट सुरू जाता. आमकां गोत आसा की ते वायर खंयचे की इलेक्ट्रिकात सोर्सावट कनेक्टेड आसा आनी खंयचे की पावर ट्रान्समिटर आउट कनेक्टेड आसा म्हणून. सो पुरा हाजी मातशें एक सोर्स आसा ते आमकां कळटा. आनी देव म्हळ्यार डेफिनेशनान तूं कसं जालें की आमी लास्ट सेशन एंड केलेलें कशी तुमी कोण की टायप केलेलें की देवाल ओट कनेक्शन करता म्हणून. आनी देवाल ओट कनेक्शन करता जाल्यार आमकां देवालें सोर्स कळटा देव कोण म्हणून. सो आमी हे 4 पॉयंट ब्रॉडली पळयता. देव सुप्रीम प्रोप्रायटर म्हळ्यार देवालें आशिल्लें हें पुरा आशिल्लें. तावळी मागीर सांगलें म्हण की आमकां एक पंत अहंकार येता. मेगेल निमित्त हें मेगेल घर, हें मेगेल परिवार, हांव तांकां पोशण करता,
हे मेगेल समाज और हांव हे देशाच लिडर हांव सांगले म्हणके पुरा चलता तशी पुरा एक पंता जनाले मनान तेत्ता सुप्रीम प्रोप्रायटर ताची खातीर एक सान काणी सांगता एक रायाले मस्त अहंकार आशिल्ले आनी तो देवाल विशयी आनी कांय करनाशिल्ले तेन्ना तागेलो एक ब्राह्मण मंत्री आशिल्लो ताणें सांगलें की एक दिवस येवन ताका लेखलें की तागेलें हें राज्यान कसं चांग जावपाक देवाल विशयी विश्वास आहे कशी कोणी हे रायाक हाडोवका आनी ताणें धार्मीक कार्यान भाग घेवच तशें जावका म्हूण तेन्ना तो येवन सांगता की ब्राह्मण येवन त्या राया सांगता की एक पंता मेगेले गुड न्यूज जाय आसा बॅड न्यूज जाय आसा तुका आयकूं का की वय म्हणटा की राय हें कसं न्ही म्हणजे तो कसं की तागेलें विद्वान आशिल्लो तो पंडीत तेन्ना तो राय सांगता सांग म्हूण तो सांगता बॅड न्यूज म्हळ्यार आतां तुगेलें ಸ್ವಲ್ಪ काळान देहांत जातलें म्हूण तो राय सांगता की वय वय मागीर गुड न्यूज कसं न्हू तूं तो सांगता की तुका चांग स्वर्गांतूची तुका चांग जाग मेळटलो म्हूण तेन्ना तो राय लेखता की आसो देहांत जाल्यार चांग स्वर्गा वचचें मेळटा म्हूण मात तो विद्वान सांगता की आपास गुड न्यूज बॅड न्यूज आसा म्हूण तेन्ना तो कसं न्ही म्हूण स्वर्गान तूं मस्त मस्त आजकाल पॉप्युलेशन चड जालां की मस्त जन आसा ती के ओ वय वे तेन्ना राय सांगता गुड न्यूज कसं न्ही म्हूण तो राय सांगता की तुमगेल खातीर मात सेपरेट लायक एक रूम अरेंजमेंट केला म्हूण तेन्ना तो राय सांगता की आसो म्हगेल खातीर एक स्वर्गान विंगड रूम अरेंजमेंट आसा न्हू आसो म्हळ्यार आमी खंय पुणी वताना विंगड गांवां वताना आमी पुरो अरेंजमेंट करतात न्हू हॉटेल बुकींग तें पुरो एक लायक हॉटेलांत बुकींग आनी असू का म्हूण राबूक आनी तर राय दिसता की आसो चलो गुड न्यूज म्हाका थंय राबचें मेळटा आसा जाल्यार ही बॅड न्यूज आसा म्हणटा की तेन्ना तो राय निमगे कसं बॅड न्यूज ते तुमगेल रूमान तूं मस्त जळार आस के थंय स्वर्गान तूं चापता आसतलें के तुमकां वय वे तेन्ना तो राय निमगे मागीर गुड न्यूज कसं न्ही ते चांग मच्छरदानी म्हूण आसा म्हळ्यार ते नेट सी आसा ते नेट घाल्यार मागीर तुमकां जळार चाबना म्हूण राय लेखता की आसो जळार आसल्यार थंय ते मच्छरदानी आसना नेट आसना तो मंत्री सांगता की आपास एक गुड न्यूज आनी बॅड न्यूज आसा म्हूण ते नेट्टस पळय तुमकां स्वर्गान मेळटले तातूंत चिके ओट्टे आसा ती थंय दोकून ते जळार भितर येता म्हूण राय सांगता वय वे मागीर गुड न्यूज कसं न्हू तूं तो राय सांगता की मात तें सूय आसा पळय तुम्ही लायक कोण सिवोन काडी येता ते दोन्ही सिवोन काडी येता आनी ते मागीर ते ओट्ट बंद जाल्यार मागीर जळार भितर येना म्हूण तेन्ना तो जायता म्हणटा मागीर तो विद्वान सांगता की आपास गुड न्यूज बॅड न्यूज आसा कसं न्ही स्वर्गान ते सूय मेळना तुमकां म्हणून तुमकां हांगा दोकून तुमी देहांत जाता पळय तेन्ना ते तुमी घेवन वचूं का म्हूण आनी तो विद्वान थंय दोकून मागीर ते राय मना वता की देहांत जाताना हांव ते स्वर्गा सूय कशी घेवन वचचें म्हूण मागीर ताका मना दिसता की त्या विद्वानान सांगिल्लें म्हूण म्हणल्यार एक सान सूय म्हाका घेवन वचचें जायना आनी म्हाका इतले अहंकार आसा हो म्हगेल राज्य हें म्हगेल दुड्ड हें म्हगेल परिवार हें म्हगेल शक्ती म्हूण त्या प्रकारार आमी रियलायज करूं येता की देवूची प्रोप्रायटर म्हूण सो आमी थर्ड पॉयंटार वचचे येता की देव पुराशी एक प्रकार एन्जॉयराची आता खंयचे एक हॉटेलाचे मालीक आसचे पुरो तो एक मॅनेजर थंय काम करचे आसचे पुरो तो मॅनेजर तागेलें काम करता जाल्यार त्या हॉटेला मालिकान सगळो दिवस काम करता म्हूण ना तो 1 घंटा खातीर येता आनी गल्ल्यार आशिल्लें पुरो दुड्ड घेवन वता कसलें की तें हॉटेल तागेलें तो लायफ एन्जॉय करता तशींची देव म्हळ्यार आत्माराम हें पुरो आमी मुखावेल सेशनान तूं आनीक देवाल विशीं डिटेल करुया आयजची सेशन तूं ब्रिफली कवर करचें आनी देव सुप्रीम कंट्रोलर म्हळ्यार देवाले नियंत्रणांत आसा पुरा म्हूण खंयचे एक नियंत्रणान ना ती म्हूण नाची म्हूण पुरा वस्तू देवाल नियंत्रणांतू आसा ती कशी एक गायची वासरूक और गायक आमी पक्कने दोरीन बांदून घाल्यार खंयच्या एक प्राणीक ते कितली ते दोरीची लेंथ आसा पळय तितलें ताका मुखारसून वचचें जाता बांदून घालेले कडेन दुखून तशींची देवान आमकां ಸ್ವಲ್ಪ इंडिपेंडन्स दिलेलें आसा खंडिताची जाल्यार देवाल नियंत्रणांतूय प्रकृती आसा कोणाचे खंयचे जन्मांत ते जन्म मेळिल्लो आसा त्या जन्माचे लेखारीची ताका एक लिमीट आसता ताणें कसं करूं येता म्हूण सो देव सुप्रीम कंट्रोलर देवाल मुखारी कोणीय अशी सांगूं जायना की आमकां कोणाक कंट्रोल करूं जायना म्हूण खंडीत पुरा विशयान तूं कंट्रोल आसचीची खंडीताची आनी मुखारसून देवाल एक डेफिनेशन दिलेलें आसा हे मुखारसून आमी आनीक हे सेशनान डिटेल पळोवया जाल्यार ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य म्हूण हे पराशर मुनीन देवाल डेफिनेशन सांगिल्लें आसा की देव म्हळ्यार कोण म्हळ्यार हे स वस्तू आसा पळय परफेक्टली आसूं का म्हूण
हें पुरा तुमी नोट डावन करका म्हणना हाजी नोट्स तुमकां ग्रुपारी आमी व्हॉट्सएप करता ती सेशन जाता फाल्याक सो तुमी ते नोट्स पळोव येता जाल्यारय तुमकां कसं क्वेश्चन असल्यार तुमी नोट करूं येता हें सेशन एंड जातरी आमकां क्वेश्चन एंड आन्सर सेशन आमी दवरतलीं ती ओके ऑडिबल आसत न्हय पुरा जनाक जस्ट एक सेशन म्हळ्यार शीतल प्रभू हांणी सांगिल्लें तांकां सांगी डिस्टर्बन्स ओके 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 क्लियरली ऑडिबल आसा म्हूण सांगी येता तुमी चेक करूं येता तुमगेल कनेक्शनान तुवें कसं आसचें पुरो म्हणून ओके सो हें देवालें भगवान जावन आशिल्लें देवालें हें 4 डेफिनेशन आसा आमी मुखावेल सेशनाक डिटेला वचा जाल्यार आतां ब्रीफली सांगचें म्हळ्यार पुरा पशी चड हें सगळें जग देवाल न्हू मागीर देवालें ऐश्वर्य म्हूण सांगूं येता शक्ती देवालें देवाक हिना चेडी कोणाक शक्ती ना चंदाई देवाल चंदाई विंगड कोणाक ना देवाल तसल ज्ञान विंगड कोणाक ना आनी देवाल तसल यश देवाल तितलें फेमस कोणीय ना खंडित कोणीय ना आनी देवाल ते तपस्या करची शक्ती वैराग्य तें विंगड कोणाक ना हें पुरो डिटेल्स आमी मुखावेल सेशना पळोवया आयज शिकतेर हें एक 5.6 पॉयंट तुमी मनावर येता आनी हाजे विशयी तुमी तुमगेल टायम आशिल्लो तेन्ना चिंतन करूं येता ह्या पॉयंट्सा वयर देवाल विशयी हें आनी हें शास्त्रांत तूं पराशर मुनी म्हळ्यार वेदव्यासाल बापूसू तांणी हांणी सांगिल्लें पराशर मुनी आतां आमगेल नेक्स्ट क्वेश्चन आसचें पुरो जनरली खंयचे विशय आपास तुमी चॅट बॉक्स यूज करूं येता जनरली खंयचे विशय ज्ञान प्राप्त करता जाल्यार आमी कशी करता ती 2 मिनिट्सा खातीर हांव सेशन ओपन दवरता तुमी चॅट बॉक्स ओपन आतां तुमकां कसं एक नवें शिकूंक जाल्यार विशय तुमी कशी वतात ताजे मुखार कसं प्रयास करतात तुमी खंयचे विशयार आसूं देवाल विशय मात न्ही खंयच्यो विशय तुमी शिकूंक जाल्यार ओके अश्विनी शानबाग हांणी सांगलां बुक्स वाजयतात ताजे विशय लिटरेचर वाजयतात वय बुक्स संपदा हांणी सांगलां रिडींग गूगल वय रिडींग बुक्स एक्सपर्ट प्रवीण प्रभू हांणी सांगलां लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट ओके मंदाकी निशेने सांगता ती व्हिडिओज पळोव येता वय मस्त सकट वस्तू आमी व्हिडिओ पळोवन शिकता ती करेक्ट गूगल युट्यूब बुक्स अपर्णा प्रभू हांणी सांगलां दिस डेज सोशल मिडिया म्हळ्यार सोशल मिडियान मस्त सकट येता म्हणून स्वाती कामत हांणी सांगलां रिलायबल सोर्सेस म्हळ्यार खंयचे विशय मस्त सकट कळटा जाल्यार रिलायबल सोर्सा देखून पळोवका म्हणून कशी आमकां एक पंता व्हॉट्सएपार आनी पळय फट्टी न्यूज येता जाल्यार आमी ते फट्टी न्यूज की नाही म्हणून आमी खंयचे एक चांग न्यूज चॅनल और खंयचे क्रेडिबल सोर्स देखून पळयल्यार आमकां ते कळटा की ती न्यूज फट्टी की बद्दा म्हणून करेक्ट रिलायबल सोर्सेस ज्योती भट हांणी सांगिल्लें आसा कंटिन्यूस एफर्ट खंयचे विशयांत आमकां ज्ञान प्राप्त जावका ताजे विशयी आमी प्रॅक्टीस करका वाजूका ताजे विशय खंयचे स्पोर्ट म्युजीक आमी पळयल्यार आमी कशी शिकता ती ताजे विशयी प्रॅक्टीस करून वय मंजू हांणी सांगलां वाजूका रीड ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम टीचर्स ओके सर्च फॉर अ टीचर ममता शेणै गुरून सांगल्या म्हण करका ओके अपर्णा प्रभू हांणी सांगलां की मालगड्यान कसं तांगेलो अनुभव आसा आनी तांणी केन्ना शेअर करता ती आमी ताजे विशय सांगतात स्वाती कामत 3.21 गीता श्लोक आसके ताजे विशय तांणी सांगिल्लें की तांतू देखून कशी आमी ज्ञान प्राप्त करूं येता म्हूण सो आमी हाजे आन्सर्स पळय करेक्ट एब्सोल्युटली तुमी हे पॉयंट्स टच केला की आमी कसले विशय प्राप्त करता जाल्यार कशी करूं म्हणून यद यद आचरित श्रेष्ठ तांणी सांगता आसा स्वाती कामत की व्हड जन कसं करता ती श्रेष्ठ जावन आशिल्ले जन करतात आमी तांगेल पथार फॉलो केल्यार आमी शिकी येता म्हणून ते खंयच्यो विशय सो आतां आमी आन्सर पळोवया हाजे की कसं विशय आसा म्हूण आमी साधारण रुपार पळयल्यार 3 मेथड्स आसा ती ताका शास्त्रान सांगिल्लें आसा प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आनी शब्द प्रमाण म्हूण योगेश प्रभू हांणी सांगिल्लें आसा एक्सपेरिमेंट करचें म्हूण एब्सोल्युटली इनफॅक्ट एक्सपेरिमेंट करचें सेकंड कॅटेगरीन येता अनुमान प्रमाणाचे सो आता प्रत्यक्ष प्रमाण म्हळ्यार कसं न्हय की आमी देवळा देखून पळयता आतां आमकां खंयचे विशय जावका जाल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल आमकां व्हिडिओ थ्रू ऑर एक्चुअली आतां आमकां हस्ती कशी आसा म्हूण पळोवका जाल्यार आमी एक्चुअली झून वचून ऑर खंयचे नॅचरल फॉरेस्टा वचून आमी हस्ते पळयता आमगेल दोळ्यानची ते प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणचे म्हळ्यार डायरेक्टली आतां म्युजीक खंयचे आयकुका जाल्यार आमी कान्नान डायरेक्टली आयकता ते प्रत्यक्ष प्रमाण म्हळ्यार आमगेल इंद्रिय आसत पळय आमी ताजेन डायरेक्टली अनुभव करचे की ताचे प्रमाण कसं न्हय म्हूण जाल्यार आमकां पुरा आमगेले
आम्ही इनिशियली हे आयच्या सेशनांत आम्ही डिस्कस केलेलं आसा पुरा जे प्रत्यक्ष प्रमाण मेळटवे ऑक्सिजन दिसतवे आमकां आमगेली बुद्धी दिसतवे दिसना सो पुरा विषय प्रत्यक्ष प्रमाणान कळटा म्हूण सांगचें जायना आमी स्पेशली आमगेलें गीता ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञाना विशीं उलयता आसती सो प्रत्यक्ष प्रमाणान आमगेल्या दोळ्यान आमकां हें ज्ञान प्राप्त जातलें ना अनुमान प्रमाण म्हळ्यार एक्सपेरिमेंट करचें आता अनुमान प्रमाण म्हळ्यार कशें न्हय आतां आमी पळयत मॉडर्न सायन्सान तूं तांकां हें सृश्टी कशी जाली म्हूण तांकां एक्सप्लेन करचें जायना सायंटिस्टाक ताका मोस्ट पॉप्युलर थियरी कोण तुमी सायन्स स्टुडंट्स अशें पळोवं ती मोस्ट पॉप्युलर थियरी सायन्सान तूं बिग बँग थियरी म्हूण आसा म्हळ्यार तांकां गोतना हजारो लक्ष कटल्यान वर्स फुडें सायंटिस्टा लेखारी कसन की एक विस्फोट जालें एक्सप्लोजन जालें बिग बँग म्हूण आनी ताची देखून सृश्टी सुरू जाली म्हूण तांगेले विंगड कसन एक्सप्लेनेशन ना आतां तांकां निमगेल्यार तें एक्सप्लोजन खंय देखून सुरू जालें तांकां ताजें आन्सर ना तांणी सांगतात खंयची एक पॉयंट आशिल्लें तांतू देखून तें एक्सप्लोजन आयलें तें एनर्जी मास आशिल्लें तांतू देखून तें फुटलें म्हूण आनी तांतू देखून ती सृश्टी सुरू जाली म्हूण म्हळ्यार तांकां गोतस खंयकी देखून एक सुरू जाला म्हूण कोण देवाल वयर विश्वास आसा आमकां गोत आसा की देवू पुरा कारण कोण हे मना वचना विशय तांणी देवाल बद्रा पॉयंट म्हणटा ती सो तांकांय गोत आसा की खंयची विशय बियॉन्ड तांकां एक्सप्लेन करचें जायना तांगेल स्टार्टिंग पॉयंट अशें पुरो आमगेल स्टार्टिंग पॉयंट आमकां गोत आसा अहम सर्व प्रभव म्हूण देवूची पुराची कारण म्हूण सांगिल्लें आसा आनी प्रत्यक्ष प्रमाणान शास्त्रान थंय सांगिल्लें आसा कसले आमकां तें कळना म्हणून आमगेल इंद्रिया शक्ती कसले की आमी इम्परफेक्ट आसा ती आमी चीट वय जाता ती कितले की सकट केसीस आसत न्हू केन्ना आमी कसलेपणी शिकचे वता ती और कसले करू पळोवं ती आनी आमकां कळटा की कसन की तांणी आमगेलो मोस केलेलो म्हणून आमकां समस्या कसन की तांणी सांगिल्लें आनी जाल्ली कसन की वयरी म्हूण आमी कसले तशें आमगेलें बेशी आमगेल वयर जाता कसले की आमगेलें कितले की व्हड सायंटिस्ट विद्वान असल्यार तांणी चीटेड जाता ती आनी एक पळयता चीटिंग करता ती अहंकारा निमित्त मस्त सकट दोष आसत आमगेलें मनान तूं मनुष्य म्हळ्यार दोष आसा खंडिताची चड उणें अशें पुरो जाल्यार दोष आसता आनी ते दोशा निमित्त आमकां प्रत्यक्ष प्रमाणा निमित्त तातूंत कसन की एक मिस्टेक जाता म्हळ्यार आमगेलें खंडीत आनी विश्वास आसता आमी हें सांगना ती की आमगे शास्त्रांत तूं गीतांत तूं अंधविश्वास करता म्हणून ना रिजनेबल फेथ म्हळ्यार आनी तूं एक सिस्टम आसा आमगे शास्त्रांत तूं गीतांत तूं ज्ञान कशें प्राप्त करचें म्हणून त्या सिस्टमार फॉलो केल्यार रिजनेबल फेथ अशी न्हय की आमी क्वेश्चन करचें ना आमगेले डावट येना आमगेल्या मनांत तूं खंडित डावट येतलें खंडित आमकां एक पंत असल विशय आयक पडचे पुरो हें कशें बा कसलें की आमकां एक पंत आमकां कशी स्कूलांत तूं कॉलेजांत ट्रेन केला लॉजिकली थिंक करचें तें लॉजीक यूज केल्यार आमकां एक पंत आन्सर मेळना तेन्ना आमगेल्या मनांत प्रश्न येता खंडित आसा आमी क्वेश्चन वय कोरयता आनी ताजी आमकां आन्सर वय मेळटलें जाल्यार एक विशय आसा की आमगेलें लॉजिकान आमकां तें आन्सर करचें जायना आध्यात्मीक विशय तेन्ना आमकां विश्वास आसुका ब्लायंड विश्वास न्ही रिजनेबल विश्वास म्हळ्यार कशें की एक आन्सर आर लॉजिकल आमी अंडरस्टँड करयता की स्वल्प वस्तू आमगे लॉजिका बियॉन्ड आसा म्हूण वी हॅव टू यूज लॉजिक टू अंडरस्टँड दॅट सम थिंग्स आर बियॉन्ड लॉजिक सो दॅट इज द पॉयंट इन द कोर्स सो दॅट इज वन ऑफ द थिंग्स आनी आमी ह्या पॉयंटार आमी आनीक एक विशय पळयता की आतां आमी आनीक एक विशय पळयता खंयचे प्राप्त करता आतां आमकां रसगुल्ला कशी करता म्हण शिकूंक जाल्यार आनी कसन न्हय आतां तुमगेलें कांय नॉलेज ना तुम किचना पेटयता ती आनी तुम कुकिंगा नॉलेज ना आनी रसगुल्ला करता म्हण शिकल्यार आतां तुमी प्रत्यक्ष प्रमाणान कसन करयता कसन ते तुमकां गोत आसा रसगुल्ला म्हळ्यार एक कसन की दुदा विशय दिसता गोडू आसता खाल्ला तुमी फुडें जाल्यार तुमकां कसन ताजें नॉलेज गोतना आनी तुम किचना व्हरून दिलें तेन्ना कसन जातलें ओके कसन फुडें पळयलें तुमी करचें पुरो ती और तावळ सांगलें म्हण की एक्सपेरिमेंट करचें पुरो खंयचे डब्बे देखून साखर घालून ट्राय केलें दूद हुवन करून पळयलें अशी कसन दूद आट्टोवन पळयलें अशी केल्यार रसगुल्ला जातलें की और तशी केल्यार रसगुल्ला जातलें इमॅजीन करया ती की कितलें कश्ट आसतलें म्हूण म्हळ्यार एक साधारण एक रसगुल्ला करता जाल्यार आमगेले शक्ती आमगेले बुद्धी
आनी आमगेलें कशें की इंटेलिजन्स येवन आम करूं जाता की मत रसगुल्ला कोरका जाल्यार बेस्ट वे कसं न्हय कोणा रसगुल्ला कोरचे गो तसं ताका गायडन्स सारी निमगुचें की कसन कसन इंग्रेडियंट्स जावका तूं करता म्हाका सिकयत एक पंता आनी तांकां कोरची पळोवन आमी ट्राय करूं येता मे बी फर्स्ट टायम टायम जायच ना जाल्यार ते पळोवन आमकां कळटलें की तांतू कसन कसन इंग्रेडियंट्स आसा ती रसगुल्ला करचे खातीर कसन प्रोसेस आसा दूध कितले वेळ होवन दवरका कितले साखर घालका कशी गॅस कसन टेम्परेचर दवरका कितले वेळ गॅस चलोवका एक साधारण मटा खंयच्याय वस्तू करता जाल्यार आमकां गायडन्स जावकाची आनी तुमी पळय येता की खंयच्याय विशयांत पळय एक इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल म्हूण आसता आमी नेक्स्ट तें एक पॉयंट पळोवया आतां सो आनी एनी फर्दर प्रूफ सो हे लास्ट सेक्शन आयचे देवाल विशयी आमकां मना येता न्हू कसं प्रमाण असं म्हणून आयच्या सेशनाचे हेतू ह्यांची आमी इस्टॅब्लिश करचें आमगे लॉजिकल आनी शास्त्रान सांगिल्ले कारी की खंयची खंयची कारणान आमी देवाल वयरी ते देवाले अस्तित्वाचे अनुभव करूं येता म्हणून सो आनी 3 पॉयंट्स आमी आज पळोवया आतां जॉग्राफीक संस्कृतान और हिंदीन कसं म्हणचे म्हणून तुमकां गोतस की तुमी टायप करूं येता जॉग्राफी सेशन ओपन दवर तुमी चॅट बॉक्सार टायप करूं येता जॉग्राफीक संस्कृतान जो हिंदीन और खंयच्या लँग्वेजान कसं म्हणचे म्हणून गोतस की तुमकां एब्सोल्युटली पुरा जणांनी करेक्ट आन्सर केला इनफॅक्ट हांव चॅटार पळयत ऑलरेडी 10 की 12 जणांनी केला भूगोल म्हणून आतां भूगोल म्हळ्यार कसं न्हय की भूंय गोल आसा म्हणून करेक्ट ताजे विशयी जॉग्राफीन भूगोल म्हणून हे आमगे शास्त्रांत तूं हजारो वर्स फुडें भूगोल म्हूण आसा मॉडर्न सायन्सान तूं 400 वर्स फुडेंची तांकां कळना वेस्टर्न सायंटिस्टाक की भूमी गोल म्हणून हे फायंड आउट केलेले मॉडर्न सायन्सान 400 वर्ष फुडेंची ताची पशी फुडें वेस्टर्न सायंटिस्टान कसन लेखचें आशिल्लें की भूमी फ्लॅट म्हणून जाल्यार हे भूगोल म्हूण फूड दोकोन आसा आमगे शास्त्रान तुमकां तसत पंचांगांनी पण पळयता ती एक्झॅक्टली केन्ना टायमार कळटा की हे अमूक समयार केन्ना सूर्योदय जातले केन्ना सूर्यास्त जातले आतां हे गुगलान और नासान हे पुरा टेक्नॉलॉजी कोण तांणी कॅल्क्युलेशन्स कोण सांगता आसा ती जाल्यार आमगे शास्त्रान तूं हे आमगेले ते एस्ट्रॉनॉमी आशिल्लें आनी हे कसं म्हणटा ती एस्ट्रॉलॉजी हे दोन्ही शास्त्र आशिल्लें तातूंत एक्झॅक्टली टायम प्रेडिक्ट करूं येता हे फूड दोकोन आमगे शास्त्रांत असो हे दिव्य ज्ञान खंय दोकोन आयिल्लें त्या एक पॉयंट सेकंड पॉयंट इंस्ट्रक्शन मॅन्युअल आता तुम्ही साधारण मट्टा एक इलेक्ट्रॉनिक खंयच्यो एक वस्तू घेया ती इवन एक प्रेशर कुकर वे घेया ती कंप्युटर घेया ती खंयच्यो एक वस्तू घेया ती तुम्ही केन्ना नवे अंगडी दोकोन घेवन येतात आनी पॅकेट ओपन करता ती तातूंत ताजी ओट एक इंस्ट्रक्शन मॅन्युअल म्हूण आसता न्हू तुमकां गोत तशें पुरो जाल्यार ते इंस्ट्रक्शन मॅन्युअल तुम्ही वाचिल्यार तांकां कळटा की कसन कसन कोरका कशी युटिलायज कोरका हे मशीनाक मेंटेनन्स कोरका जाल्यार कसन कोरका कसन केल्यार हे मशीन वायट जावचे साध्य आसा ताका हाजी विशयी तुमी चिके मन दिवन पळोवका की हे मिस्टेक जावचे ना जाव पूण ते पुरो इंस्ट्रक्शन मॅन्युअलान बरयलें आसा हे गीता विशयी म्हळ्यार हे मनुष्य पळय गीतान सांगचे आसा मंत्र रुडानी मायया म्हणून हे आमगे मनुष्य जावन शरीर आसा पळय हे एकदम एक सॉफिस्टिकेटेड मशीनच हे देवान दिलेली मशीन ही आमकां इतली कॉम्प्लिकेटेड मशीन आसा की सायंटिस्टां आत्तयत आनी सोदिता आसा ती मनुष्य शरीरा विशयी आनीक इतले वर्स दोकोन शोधन जाता आसा हे मनुष्य शरीराचे खंय दोकोन उर्जा येता ताजे विशयी कसन हे कसन जाता हे जाल्यार आनीक ताजी डिस्कवरी जाता आसा सायंटिस्ट आनीक मन वचना ना हे कॉम्प्लेक्स मशीन कशी जाता म्हणून हे अवसूल गर्भांत जाता आनी मनुष्य जन्मांत येता व्हड जाता हे कॉम्प्लेक्स मशिनरी कसं आणि हे मनुष्य जावन शरीराचे कॉम्प्लेक्स मशिनरीचे इंस्ट्रक्शन मॅन्युअल भगवद्गीता सो देवान आमगे ऋषी मुनी आमगे मालगड्यान गुरुन स्वाम्यान हे मनुष्य जन्माचे मशीन चलोवचे खातीर कशी मेंटेन करका आनी कशी कसन नमुने जीवन करका म्हण ते इंस्ट्रक्शन मॅन्युअल म्हळ्यार भगवद्गीता म्हूण आमी सांगयता सो आनीक एक पॉयंट लास्ट पॉयंट आमगे शास्त्रांत भगवद्गीतांत आनी भागवतमांत मस्त सकट प्रेडिक्शन्स केलेले आसा
भागवतम तुम्ही पळयलें श्रीमद भागवत पुराण ते 5000 वर्ष फुडें गेलें जाल्यार तांतू सांगिल्लें आसा बुद्ध देव बुद्धाल जन्म केन्ना जाता म्हणून बुद्धाल जन्म साधारण एक 2000 वर्ष फुडें गेलें जाल्यार ते 5000 वर्ष फुडें सांगिल्लें आसा भागवतमान तू चाणक्य पंडित तागेले विशीं सांगिल्लें आसा हांव मस्त सकाळी इन्स्टंट सांगू जायना जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ तुमकां कन्विन्स करचे खातीर ಸ್ವಲ್ಪ एक पॉयंट सांगता आसा चंद्रगुप्त राय तागेले जाल्लें आसा देवान भक्त रूपाल जन्म आयलो चैतन्य महाप्रभू जावन तागेले विशीं सांगिल्लें आसा आणि भागवतमान तू मस्त सगळे विषय विंगड विंगड शास्त्रान तू 12 स्कंदांच्या कलियुगा विषय सांगिल्लें आसा की 5000 वर्सां फुडें तांणी प्रेडिक्शन दिलेलें आसा की कलियुगान तू जनाल प्रवृत्ती कशी अशी जाईल कसं नमुने जन आसतली जनाल बुद्धी कशी जनाल आयु कशी हे पुरा डिटेलांत बरयलेलें आसा भगवद्गीतेन तू भागवतमान तू सो आमी हें पळयत हें दिव्य जावन अशें ज्ञान आमगेलें ऋषी मुनीक हे पुरो खंय दुखून आयलें आनी हें परंपरागत जावन हें ज्ञान येता आसा ती मॉडर्न सायन्स आतां कसं डिस्कवर करता आसा तांगेले रिसर्चा थ्रू आमगेले शास्त्रान तू मस्त सकट वर्स फुडें आसा आतां फॉर एग्जाम्पल खंयचे प्राणी आलें आमी कसं तांगेलें तांणी कसं तांगेले मलमूत्र खंयच्याय प्राण्यालें आपणा ती इनफॅक्ट शास्त्रान सांगतात की आपणारी आमी स्नान करता म्हणून जाल्यार ही गायची शेण पवित्र म्हणून आमगे शास्त्रान फूड दुखून आसा गांवांत आनी कितलेकी सकट वस्तू गायची शेण कोण पवित्र आसा गोमूत्र आसता ते कितलेकी कडेन कितलेकी सकट औषधी करून यूज करता ती पुरा सकट आतां खंयचे प्राण्याले मलमूत्र लागी आपडचे ना जाल्यार गायची खातीर आमगे शास्त्रान सांगिल्लें आसा की ना आता मॉडर्न सायन्स रिसर्चान कसं कळटा आसा लॅबॉरेटरीन तू की गायची शेणांत आशिल्ले एंटीसेप्टीक प्रॉपर्टीज कितलेकी सकट आसा म्हणून आनीकय रिसर्च चलता आसा तुमी आनी कितलेकी सकट वस्तू आनीक फायंड आउट करता आसा की गायची शेणांत गोमुत्रांत तू कितली सकट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा ती म्हणून सो हे आमगे शास्त्रान फूड दुखून आसा मू खंय रिसर्च केलेलें म्हळ्यार कसं की आसा म्हूण कळयता हाजी विशय आमी मुखारी डिटेलान तू खंडित वचूया तो आयची सेशन ऑलमोस्ट एंड जावचेर आसा आतां लास्ट फ्यू मिनिट्स आसात 1923 सो हांव ब्रीफली रिकॅप करता आमी आयची सेशनांत कशें केलेलें म्हणून इनफॅक्ट फर्स्ट आमी स्टार्ट केलेलें सेशनांत लास्ट सेशनांत आमी एंड केलेलें की आमगेलें परमनंट कनेक्शन जावका जाल्यार आमी देवा लोटू कनेक्टेड आसूं का म्हणून देवा लोट कनेक्टेड जावं जाल्यार देव कोण म्हणून कळका न्हय आनी आमी एक साधारण एक क्वेश्चन निमगेलें की देव आसा आनी देवाल वेर विश्वास कसले आसा म्हणून मस्त कारणार देवाल वेर विश्वास आसता मस्त जनाल मनांत कसं नासता ताका देवाल वेर विश्वास दवरतात आनी कितलेकी जन नास्तीक आसता ती स्पेशली पाश्चात्य देशांत नास्तीक जन तांणी कसले विश्वास दवरना ती कसले की तांकां प्रमाण जावका प्रूफ ऑफ एक्झिस्टन्स ताजे विशीं आमी पळयलेलें की मेन 4 प्रूफ कसं आशिल्लें की कसलें क्रिएशन आसा म्हळ्यार ताजी क्रिएटर आसा ताजेन आमी पळयता सेकंड आमी तांतो आमी न्यूटनाल एग्जाम्पल पळयलें की तागेले दोस्त तांणी कशें कन्विन्स केलें म्हणून सेकंड आमी पळयलें लॉ मिन्स लॉ किपर म्हळ्यार कसं एक न्याय आसा म्हळ्यार ताजी मागशी कोणी न्यायाधीश आसा म्हूण खंडीत सांगता आमी खंयचें एग्जाम्पल यूज केलें कशें आकाशांत मस्त सकट प्लेन्स भोंवता आसता ती जाल्यार ताची एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर म्हूण कोण की कंट्रोल करतलो मनुष्य आसा ताण सांगिल्लें रुल्स एंड रेग्युलेशना लेखारी पुरा प्लेन्स चलता ती तशींची देव आसा लक्ष कटल्यान आकाशांत ग्रह चलता आसा ती कोणी पुणी आसत न्हू ताजी मागशी म्हणून मागीर नेक्स्ट आमी पॉयंट पळयलेलें की ऑर्गनायझेशन एंड ऑर्डर आसा म्हणून पुरो आमचो ऑर्गनायझेशन ऑर्डर आसा साधारण म्हणटा एक सान आमगे मनुश्यान केलेले टांकी दोट्ट जावन उदक येता जाल्यार आकाशांत ते लक्ष कटल्यान लिटर उकडून वरची मोड तांतू कांय प्रॉब्लेम ना सो देवाल आमी आनी कितलेकी सकट लॉज आसा ती प्रकृतीचे ताजेन आमी पळयता म्हणून आनी आमी सेकंड एक पॉयंट डिसायड केलेलें डिझायन मिन्स डिझायनर कसं एक चंद डिझायन आमकां प्रकृती दिसता तेन्ना ताजी मागशी कोणी डिझायनर आसा ऑटोमॅटिकली खंयचें जायना आनी मुखार आमी डिस्कस केलें की देवा पळोवचें जातवें ना देवा पळोवचें जावका जाल्यार क्वॉलिफिकेशन आसूं का आनी ताजें एक प्रोसेस आसा तें आमी मुखार पुराय सेशन्सान डिस्कस करचें आसा अनफोकस्ड मायंड म्हळ्यार आमगेलें मनांत आमकां कांय नियंत्रण ना ते तांबडे कलरा मांकडा विशीं आमी डिस्कस केलें की ना म्हळ्यार आमगेल्या मनांत तें येता म्हळ्यार आमगेल्या मनांत एकाग्रता ना आमी ट्रेनिंग दिवका पडटा चारय विशय म्हळ्यार खंयचे एक विशयाचें कारण आसता ऑटोमॅटिकली जायना आमी ते मोतया माळा विशीं डिस्कस केलें मोतये भितर ते आमकां भितर ते थ्रेड दिसना
जाल्यार आमकां कोत्ता आसा की तांचो कसं की आसा म्हूण ताचे खातीर ती मोती माळ जाता म्हूण. मागीर आमी देवाल डेफिनेशन केलें की देव SPEC स्पेक, देव सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग. सेकंड पॉइंट, देव सुप्रीम प्रोप्रायटर. आमी तें रायल आनी तागेले मंत्री ती काणी आयकलेली ती. आनी देव सुप्रीम एन्जॉयर, केश तो हॉटला मालक ताका काम करका म्हूण तो गल्ल्यार येवन तागेले दुड्ड घेवन वता, तो ओनर. तशी देव सुप्रीम एन्जॉयर आनी देवालें अंडर पुरा नियंत्रण आसा, सुप्रीम कंट्रोलर. आनी आमी त्या देवाल डेफिनेशन पळयलेलें की पुरा नमुन्याचे ऐश्वर्य आसा देवाल्या खातीर, पुरा पशी स्ट्रॉंगेस्ट म्हणून आमी डेफिनेशन पळयलें. आनी मागीर आमी पळयलें की खंयची रुपारी आमी देवालें नॉलेज एक्वायर करूं येता म्हणून. आमी पळयलें 3 वे आसा, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आनी शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण म्हळ्यार शास्त्रां दोकून येवची नॉलेज ताका शब्द प्रमाण म्हणचें. हाचे विशय आमी मुखावेल सेशनां डिस्कस करचे आसा, शब्द प्रमाणा विशय, आनी वाय इट इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज म्हणून. प्रत्यक्ष प्रमाण म्हळ्यार आमी दोळ्यान आमी शिकूं येता, व्हिडिओ पळोवं येता, कसं करूं येता. आनी अनुमान प्रमाण म्हळ्यार एक्सपेरिमेंट करूं येता. मात शब्द प्रमाण म्हळ्यार कोणा गोत्त आसा, कोणा एक्सपिरियन्स आसा, तो केन्ना आमकां शेअर करता. ऋषी मुनी एग्जाम्पलान कोण आमकां शास्त्र बरोवन दिलेलें आसा. भगवद्गीते आमकां वेदव्यास देवान, ऋषी वेदव्यास मुनीन आमकां बरोवन दिलेलें आशिल्लें. त्या भगवद्गीता आमी फॉलो करूं येता म्हणून. आनी हाचे खातीर आमी खंयची एग्जाम्पल पळयलें की एक स्मॉल एक रसगुल्ला करता जाल्यार आमकां प्रत्यक्ष प्रमाण आनी अनुमान प्रमाण करून आमी रसगुल्ला करचें शिकचें जायना. आमकां कोणी एक टीचर जावका आनी ताजे विशय आमी पळोवका ते कशें करचें ते एक्सप्लेन केल्लें सुद्दां आमकां मुखार करता. आनी एक विश्वास जावका त्या टिचरा वयली. आमी हें सांगनात न्ही अंधविश्वास म्हूण ना, आमी प्रश्न निमगुका, खंडित निमगुका. जाल्यार एक पॉइंट आसता की स्वल्प विशया वयर आमी विश्वास दवरून मुखारसून वचुका. मालगड्यान स्वाम्याल ऋषी मुनीन दिलेले कसं की विशय आसा, कसं की प्रोसेस आसा, आमी ते फॉलो करून आमी ट्राय करता की हाजे निमित्त आमगेल्या जिवनांत कसं चेंजीस येतात, की ताचे अनुभव जाता. देवाल दय असल्यार खंडित हें पुरो आमकां अनुभव जाता. देवाल्या स्वाम्याल्या मालगड्याल्या आशिर्वादान ती भक्ती खंडित प्राप्त जाता आमकां. सो त्या पॉइंटार आशिल्लें. आनी आमी लास्ट पॉइंटार पळयलें की आनी कसं प्रूफ आसलें वय हिस्टॉरिकली पळयलें आमी मस्त सकट इन्स्टन्सीस आसा. आमी भूगोलाचें एग्जाम्पल घेतलें, गायची शाण ताजें एग्जाम्पल घेतलें. आमगेल्या शास्त्रांत कितलीं वर्सां फूड आशिल्लें आनी कितलीं सकट प्रेडिक्शन्स आसा ती. बुद्धान जन्म, चाणक्य पंडित, कितले सकट शास्त्रांत फुडें बरोवन सडलें ते कशी प्रेडिक्शन आसा ते एक्युरेटली. आनी इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल, खंयचे एक वस्तू जावं कळ्ळें इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल जावं आमकां तें आमगेलें मनुष्य जावन शरीर, मनुष्य जावन जन्माचें इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल भगवद्गीता. आनी तेंची आमी भगवद्गीतांत आशिल्लें ज्ञान आमी संक्षिप्त रुपारी हे सेशन्सारी कंटिन्यू करता आसा ती. हे 2 सेशन्स यू विल सी की हेचे के लायटर सेशन्स. नेक्स्ट सेशन दोकोन आमी चिके डीपर वेन तू हे सब्जेक्ट मॅटर वतली ती आनी इंटरेस्टिंग जातली ती. सो तुमी पळोव येता की हे सब्जेक्ट मॅटर रियली डीपर जातलें. सो नेक्स्ट सेशना दोकोन कोणाक जॉइन करता जाल्यार तुमगे फ्रेंड्साक और फॅमिलीन तसले जॉइन करूं येता. हें चिके मात नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स द सब्जेक्ट मॅटर कशें आमी डिस्कस करतली दॅट बिकम्स डीपर अँड डीपर. आनी हें पुरो 2 सेशनां येताना तुमगेल्या मनांत मस्त सकट प्रश्न येवचे पुरो कसं जालें की आमगेलें मन मुखार वेल थिंक करचें सुरू करता ऑटोमॅटिकली. आतां नॉर्मली हे सेशन्सा नंतर कसं क्वेश्चन येतात पळय ताजी आन्सर मुखावेल सेशनांत आसता. सो तुमी क्वेश्चन आन्सर सेशनांत तुमी कसं क्वेश्चन्स निमगेल्यार आनी ताजे आन्सर मुखावेल सेशनां आसा तेन्ना हांव ते लिबर्टी घेतलो तुमकां आन्सर करना. हांव तुमकां सांगतलो की हाजे आन्सर मुखावेल सेशनांत तूं मेळटलें म्हणून. तो ऑफिशियली आतां 9:30 जाल्लें. तो हांव हें सेशन एंड करता आसाची. हांव तुमगेलें आमी धन्यवाद दितात की तुमी हें सेशनां तुमगेलें टायम काडून हे देवाल विशयी आध्यात्मीक विशय रुची घेवन भाग घेता आसा ती. हांव तुमगेलें मस्त नमस्कार करून तुमकां धन्यवाद करता की तुमी टायम काडून हे सेशन्सांत येता ती. आयची काळांत तूं देवाल विशय रुची दवरचें म्हळ्यार व्हड विशय. सो हांव तुका धन्यवाद करता. एट द सेम टायम तुमगेल्या टायमाचो रिस्पेक्ट करता. तो सेशन इज ऑफिशियली क्लोज्ड. सो तुमकां सेशन क्विट करता जाल्यार तुमी सेशन क्विट करूं येतात. देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. जाल्यार तुमकां क्वेश्चन आन्सर सेशन और कॉमेंट्सा खातीर वेट करता जाल्यार तुमी सेशनांत कंटिन्यू करूं येता. आमी सेशन ऑन दवरता ती. तुमकां क्वेश्चन आन्सर सेशन आयकूंक हवंय जाल्यार तुमी रब येता. आनी सो यू आर फ्री टू डू इट. तुम क्विट करता जाल्यार तुमी क्विट करूं येता. तुमी सेशनांत कंटिन्यू करून रबुका जाल्यार रब येता. द सेशन हॅज एंडेड. आतां रुक्मिणी प्रिया माताजीक हांव रिक्वेस्ट करता
की प्रार्थना करून हे सेशनाक ऑफिशियली तुम्ही कंक्लूड करूया ती आम्ही ಖಂಡಿತ आसती ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ ಕತ್ತೀರ ಅನಿಕೆ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಕತ್ತೀರ सो तुमगेल कसं क्वेश्चन कॉमेंट असल्यार आम्ही आसती रुक्मिणी प्रिया माताजी हांव तुमकां आतां रिक्वेस्ट करता की तुमी प्रार्थना करून हे सेशन कंक्लूड करूं येता आनी आमी मुखार सुनोवचें पुरा जनाक अपास धन्यवाद करता फाल्यां आमी खंडीत पुरा जना अपास 8:30 मेळून नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूया धन्यवाद पुरा जनाक